प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमी करता तें फेस्त निश्कळोंक गोर सुमोविल्ले आंकवार मारयेचो द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हो दोगमा इगोर्जेची दोतोन बरे भाशेन समजून घेतलोली म्हाका जाय. सायबीण मांयची जायतीं फेस्तां आमी कोत्ता, पूण 4 दोगमा इग्रोज मातेन ऑफिशियली परगट केल्यात. दोगमा म्हणटा ती दोतोन जी पाप साहेब परगट करता ऑफिशियली, आनी ती दोतोन सगळ्यांनी मानून घेवंक जाय जी आपूण कॅथलीक म्हणटात ताणी. आनी जी दोतोन कोणूय पाप साहेब हे भाशेन ऑफिशियली परगट करता ती मानून घेना ताका कॅथलीक म्हणूंक जायना. आतां सायबीण मांयचे विशीं असल्यो ऑफिशियल दोतोन दोगमा 4 परगटलेले आसात पाप साहेबांनी. पयलो म्हणल्यार जानेराचे पयलीं आमी फेस्त करता तें द मदर ऑफ गॉड, सायबीण मांय देवाची मांय, हो दोगमा. दुसरो दोगमा आंकवार मारिया, सायबीण मांयन जल्म घेवचे पयलीं, जेजूक जल्माक हाडचे पयलीं, जल्माक हाडटना आनी जल्माक हाडल्या उपरांत सायबीण मांय आंकवार, सदांच आंकवार. तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना. हो दुसरो दोगमा. तिसरो दोगमा आयज आमी करता तें फेस्त इमाकुलाद कोंसेसांव, सांत आनंद सायबीण मांयचो गोर्व आपल्या कुसम्यान सांबाळलो तेन्ना सायबीण मांयक आदाम एवेचे कसलेंच पातकाचें कोत लागूंक ना, नितोळ निर्मळ. आनी चवथो दोगमा आंकवार मारयेक कुडी वतना सयत स्वर्गार व्हेली. हे 4 दोगमा आमच्या धर्मांत सायबीण मांयचे आसा. आयज आमी फेस्त करता तो निश्कळो गोर सुमोवलोली इमाकुलाता कोंसेसांव, द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, पातकाचे कोत लागोन आसलोली. इग्रोज मात खंयचोय दोगमा परगट करता तेन्ना सेन्सूस फिदेलियूम म्हणजे पोरजेचो भावार्थांचो भावार्थ कितें, सतमानतात तांचो भावार्थ कितें तो तपासता, विचारता, सर्वे करता. आनी सर्वे केले उपरांत आख्या संवसाराच्या कॅथलिकान कितें भावार्थ तांचो ती स्टडी केले उपरांत मागीर पाप साहेब जायते मागणें केले उपरांत देवाचो पवित्र आत्म्याचो उजवाड घेतले उपरांत देवूक आपणाक कितें सांगता तें कळ्ळे उपरांत क्लियरली परगट करता दोगमा. तर हो दोगमा जो आयज आमी समोर उरता इमाकुलाद कोंसेसांव, हो दोगमा डिसेंबराचे 8 तारखेर 1854 वर्साक पाप साहेब पीव नवो पोप पायस 9 हाणें परगट केलो एका डॉक्युमेंटा उद्देशी. त्या डॉक्युमेंटाचें नांव इनएफाबिलिस देऊस. इनएफाबिलिस देऊस म्हणजे ठाव घेवंक जायना तसलो देव. देवाचे गूट आमच्यांनी तकलेन घेवंक जायना तसलो देव. तो असले देवान सायबीण मांयक पातकाचे कोत लागोन आसतना जल्माक हाडली. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सतमान जाले कॅथलीक इगोर्जेन, पूण कशें जायत काय तें सायबीण मांयक सडवणाट कोण जातलो. सगळ्यांक सडयल्यान ती कुर्साच्या पलंगार आपले रगत दिवन प्राण दिवन जेजून. आतां सायबीण मांय जेजू कुर्सार मरचे पयलीं जल्मली जाल्यार सायबीण मांयक कोणें सोडयली
आमकां सगळ्यांक पातकांनी सोडयल्याक जेजून. पूण जेजू कुर्सार मोरचे पयलीं सायबीण मांयक कोणें ह्या पातोक लागो नासतना केलें हो प्रॉब्लेम येयलो. सांत आन्सेल्म हाणें एक प्रिंसिपल दिल्लो 3 उतरांचो 4 उतरांचो. पोतुईत देखुईत एर्गो फेचित. लातीन उतरां. पोतुईत म्हणजे देवाच्यान करूंक जातालें. देखुईत म्हणजे इट वॉज बिफिटींग दॅट गॉड डज इट. इट वॉज सुटेबल हें देवान करपाक देवाक सोबता. आनी एर्गो फेचित therefore God did it. देवान केलें. देवाच्यान करूंक जातालें. देवाक करूंक हें सोबतालें देखून देवान केलें. पूण हो प्रिंसिपल सांत आन्सेल्मान काडलोलो तो प्रिंसिपल जॉन डान्स स्कॉट म्हणलेल्या एका जाणारान सायबीण मांयचे निश्कळो गोर संभोवाक लायलो. आनी कसो लायलो कितें म्हणलें डान्स स्कॉट आनी कितें म्हणलें निश्कळू गोर संभोवंक लेले आवयक पातोक लागो नासतना दवरूंक देवाच्यान करूंक जातालें कित्याक देव सोर पदवेदार. आनी तिका आपल्या पुताची निर्मळ पुताची आवय जावंक विचून काडल्या म्हणटूच हें करपाक देवाक सोबतालें. दीस वॉज बिफिटींग गॉड. आनी देखून एर्गो फेचित देखून देवान करून दाखयलें. देवाच्यान करूंक जातालें पोतुईत देवाक करूंक सोबतालें देखुईत आनी देवान करून दाखयलें एर्गो फेचित. आतां सायबीण मांयक कशी सोडयली हें पातोक लागो नासतना कशें सांत डान्स स्कॉट जॉन डान्स स्कॉट हाणें म्हणलें जे कुर्साचें मरण जेजू उपरांत सोंसतलो आसलो ताचो फूल जेजू कुर्सार मोरचे पयलींच देवान सायबीण मांयक लायलो. पातकांचें फारीकपण जेजू कुर्सार दितलो. रगत बारयतलो पातक्यां पासत जीव प्राण दितलो. तर हो फूल जेजून जी कुर्पा हाडली सगळ्या मनशां कडल्यान जी पातकां धुवन काडटा ती कुर्पा सायबीण मांयक आदी फुडेंच लायली. जेजू कुर्सार मोरचे पयलींच देवान लायली. आनी देवाच्यान हें करूंक जातालें देवाक हें सोबतालें देवान केलें. हे भाशेन हो प्रॉब्लेम जे डिस्कस जातालो कसो सॉल्व केली सायबीण मांयक वाटायली तो जॉन डान्स स्कॉट ह्या जाणारान तो जाग्यार घातलो. तरूय आसतना पाप सायबान डिक्लेअर करूंक ना ऑफिशियली. हें घडलें 14व्या शेंकड्यांत 14th century. आनी सायबीण मांयन निश्कळोंक गोर संभोवली म्हूण पाप सायबान डिक्लेअर केलें 19th century. 5 centuries 500 years रावले इग्रोज मात. कितें म्हणटा लोक सोत परगटूंक बारीक चवकशी केल्या उपरांतूच सोत परगटूंक जाता. देखून 500 years रावलो पाप साहेब हे परगट करपाक. आनी शेकी परगट केले 8 तारखे डिसेंबराचे 1854 वर्साक डॉक्युमेंटान इनेफॅबिलिस देवस ठाव घेवंक जायना ताचे गिन्यान आमच्यांनी भेजूंक जायना तसलो देव. तसल्या देवान सायबीण मांयक पातोक लागो नासतना सांत आनाचे कुसव्यार निर्मळ नितळ रचून हाडली.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या हो गूट इल्लोसो समजून घेवपाक एक एग्जाम्पल दिता. पळय तुमी साळोक पळयलां, लोटस. हें लोटस हूंय सुरू जाता, ताचें मूळ हूंय आहा. एका तोड्यांत चिखलांत मेळांत मूळ सुरू जाता सारकाचें, पूण साळोक लोटस उदकाचेर वयर उफेता, नितळ, क्लीन, कांयच ना. चिखलांत सुरू जाला पूण नितळ. जाल्यार एका सोयंबाची वस्त चिखलांत मूळ आसा पूण वयर नितळ जाता, जाल्यार सायबीण मांय जरूय आख्खे मनशाकूच पातकांत लोळटाले, जाल्यार देवाच्यान सायबीण मांयक नितळ निर्मळ करूंक जायना. देवाक पदवी ना, देव सोर पदवेदा. देखूनच पोतूयत देखूयत एर्गो फेचित. देवाच्यान जाताले, देवाक सोबताले, देखून देवान केले. सायबीण मांयक पातोक लागून आसतना दवरली. हें सोत परगट केल्यार 4 वर्सां जाल्लीं. लोक बारीक भुरगीं हें कितें तेका तेचे तकलेक सोजमना. पूण जें पापसाहेब पीव नव्यान 1854 वर्साक परगट केलोले, तें सोत खरें म्हूण सायबीण मांयनूच येवन सांगलें. बेर्नादेत 14 वर्सांचें भुरगें, हाका सायबीण मांय दिश्टी पडली. लुड्स गांवांत पापसाहेबान सोत परगटल्या उपरांत 4 वर्सांनी पापसाहेबान सोत परगटले 1854 आनी 1858 वर्साक 11 फेब्रुवारीची सायबीण मांय दिश्टी पडली लुड्स गांवांत बेर्नादेत ह्या भुरग्याक. जायते फावट दिश्टी पडली आनी एका दिसाक सायबीण मांय कडेन तूं कोण म्हूण तिचें नांव विचारलें बेर्नादेतान, हे 14 वर्साच्या भुरग्यान. आनी सायबीण मांयन सांगलें, आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. हांव ती निश्कळोक पातोक लागून आसतना जल्माक येयलोली. सो पापसाहेबान सोत परगट केल्लें तें सायबीण मांयनूच आपल्या तोंडान बेर्नादेताक सांगलें की खरेंच पापसाहेबान परगटलां तें सोत खरें तें पोटलूय. म्हाका पातकाचेर कोत आदावेळीचें पातोक लागूंक ना. हांव निश्कळूंक नितळ. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जो कितें पापसाहेब परगट कोत्ता तें बेश्टें वयल्या वयर न्हय. तें लोकांचे भावाक कितें तें पळयल्या उपरांत, बारीक चवकशी केल्या उपरांत, जाय तो तेंप देवाचो पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी, सोत परगटूंक म्हाका दी म्हूण मागल्या उपरांत पापसाहेब परगटता. जे बासवणी जी पेद्रूक पयल्या पापसाहेबाक जेजून केलोली ती बासवणी ती. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. तूं संवसारांत सोडची, स्वर्गार सोडलोलें जातलें. तूं संवसारांत बांदची, तर स्वर्गार बांदलोलें जातलें. एब्सोल्यूट पावर इन द चर्च हॅज बीन गिवन टू द पोप. सो ही पावर उजार करून देवाचो उजवाड घेवन पापसाहेबान हे सोत परगटला जे फेस्त आयज आमी कोत्ता. इमाकुलाता कोसेसांव. सायबीण मांयक सांत आनाच्या पोटांत रचोलेली तेन्ना तिका पातकाचेर कोत लागूंक ना. ती नितळ निर्मळ वस्तरी. तर आमी भुरगीं हे सायबीण मांयची. तो आमकां पातोक लागलें सगल्यांक आदावेळेचें. पूण उपरांत आमकां बातिजम दिला. आमचें पातोक काडून नितळ केल्यान तर आमकां आपयल्यान दोन एकल्याचे आपोवणे नितळ निर्मळ आमी जिवूंक पातोक सोडूंक. तो तेच सायबीण मांयक नितळ निर्मळ जिविताचे सायबीण मांयचे लागीं मागुया. आमकां ह्या दुखाच्या कोणांत पातकाच्या कोणांत आमी चलतना आमकांय पातकाचेर जैत दी.
देंवचारा कडेन झुजून सालामती सर्गीच्या राज्यांत आमकां पावय म्हूण हे सायबीण मांय कडेन आमी मागुया.